Hello, Father James Kubicki here on the Do you ever struggle with your passions? If so, then today's saint, Jerome, is a good patron for you. Hello, I'm Father James Kubicki, and Saint Jerome was so tormented by sexual temptations that he took up the study of Hebrew to distract himself. He became such a proficient scholar that the Pope asked him to translate the Hebrew scriptures into Latin, the language of the people of the Roman Empire. And he had such a quick temper and was so given to writing sarcastic letters that other saints, like a Roman widow named Saint Marcella, challenged and scolded him. So he fought his anger by performing acts of penance, trying to discipline his body so that he might also have better control over his mind. Centuries after his death, a pope, looking at a painting of Saint Jerome beating his chest with a stone, said, "If it were not for that rock, the Church would never have declared you a saint." So, Saint Jerome is a good example for us that though we may struggle with temptations and weakness, we should never give up, and that with prayer and penance, we can grow in holiness. But ultimately, holiness has to do with loving others, and Saint Jerome showed that in the midst of his struggles against himself and his passionate nature, he also had a deep compassion for people in need. In the year 404, when barbarians had invaded Rome, many Christians left and found refuge in Bethlehem, where St. Jerome lived. Seeing them in their need, St. Jerome took a break from his work of translating the Bible. He said, "Today, we must translate the words of the Scripture into deeds. Instead of speaking saintly words, we must act them." So, you might ask yourself today, how am I translating the Word of God into action? Cos'è la giustificazione? Noi da peccatori siamo diventati giusti. È vero, abbiamo i nostri peccati personali, ma alla base siamo giusti. Chi ti ha fatto giusto? Gesù Cristo. Dio infatti attraverso la morte di Gesù ha distrutto il peccato e ci ha donato in maniera definitiva il perdono e la salvezza. Come avviene la giustificazione? La giustificazione avviene per grazia, solo per grazia. Noi siamo stati giustificati per pura grazia. Ma padre, io sono un peccatore. Sì, ma alla base sei un giusto. Noi non siamo condannati alla base, no, siamo giusti. Permettetemi la parola, siamo santi alla base, ma poi col nostro operato diventiamo peccatori, ma alla base siamo santi. Lasciamo che la grazia di Cristo venga su e quella giustizia, quella giustificazione ci dia la forza di andare avanti.
सगळी आमी एकठांय जावया, सगळी आमी लागीं सोरया, दोनया देवाक वखाणुया, आनंदाचो ताका जोया, तारणा तूं घडप दोनिया, जिविता तूं सोरू दोनिया, आमकां भुरग्यांक तूं वाट दाखय, तुज्या राज्यांत व्हरून पावय, तारणा तूं घडप दोनिया, जिविता तूं सोरू दोनिया, आमकां भुरग्यांक तूं वाट दाखय, तुज्या राज्यांत व्हरून पावय. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां आनी माई मोगाचो येवकार ही आयची मिसाची भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता रोमियो डायस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिनवासून. दुसरे इंतेसांव आमी भेटयता रुफिना फेर्नांडीसाच्या गोराब्याच्या सगळ्या सोपून गेल्ल्या ओत्म्या पासत. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया शियन फेर्नांडीस, वेलेन्सी रॉड्रिगीस जे आपलो जल्माचो दीस मनयतात. तशेंच हेर सगळीं जीं आपलो जल्माचो दीस आयज मनयतात तांचे पासत मागुया देवान तांकां जायत्या देण्यांनी भरूंक. आयज सायबिणीची भेट जातली समुदाय आसोय दोंगरी हांगासर सांजेर 6 वाजता. जाल्यार तांचे पासत ह्या आसोय दोंगरी समुदायांतल्या दर एका गोराब्याचेर सायबीण मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ उगीच रावून देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तिच्या भाव भयणीनो, आयज पवित्र सभा बाग्योन जेरोम याज्ञीक आनी धर्मशास्त्री ह्या भाग्यवंताची परब मनयता. भाग्यवंत जेरोमान आमचे पासत पवित्र पुस्तकाचो अणकार केलो. आयज देवाचें उतर आमच्या जिवितान अणकारलेलें जावपाक जाय. ट्रान्सलेशन ऑफ वर्ड ऑफ गॉड. जे भाशेन आमी उतरां उलयता, जे भाशेन आमी आमचें जिवीत चलयता, तातूंतल्यान हो अणकार दिश्टी पडूंक जाय. पूण जायते पावटी हे देवाच्या उतराक आमी फावो तें मोल दिवंक ना. जायते पावटी आमी ह्या संवसारी कोसपायांनीच घुसपल्या. असले सगळे आमचे चुकीचे. हे मिसाची सुरवातेक देवा लागीं भोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदार देवा, तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनात चिंतून तोंडान विसरून, वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच सांकवार बरें सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्विदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुम्या काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, भाग्यवंत जेरोमाक तुज्या याज्ञिकाक पवित्र पुस्तकाची गोडसाण तुवें चाखूंक दिली आनी ह्या तुज्या उतराचो खोतखोतीत मोग ताच्या काळजान पेटयलोय. हेंच तुजें उतर जावं आमच्या भुकेल्ल्या ओत्म्यांक सुभां पसण, आमच्या तानेल्ल्या काळजाक जिवें उदक, आमचे जिणेच्या रस्त्याक परजोडीत उजवाड. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना.
नेमेस्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सोगली पोरजा एकूच मनीस जाल्ले पोरी उदकाच्या दारवंट्या फुटल्यान आसलोल्या चौकार एकठांय जाली. सर्वेस्परान इस्रायेलाक फॉर्मायलोले मोइजेसाचे समृद्धीचें पुस्तक तांणी एज्रास धर्मशास्त्र्याक हाडूंक लायलें. ताणें तें सोबे मुखार हाडलें. सोबेंत दादले, बायलो आनी गिन्यानाक पावलोलीं भुरगीं आसलीं. हो 7व्या म्हयन्याचो पयलो दीस आसलो आनी उदकाच्या दारवंट्या फुडल्यान आसलोल्या चौकार दादल्या, बायलां आनी गिन्यानाक पावलोल्या भुरग्यां हुजीर भोव सकाळीं तें दोनपार पर्यान पुस्तका वेलें ताणें वाचलें. सगलो लोक समृद्धीच्या पुस्तकाक चितान कान दितालो. मुद्दम उबारलोल्या लांकटी उपदेस आसोनार एज्रास उबो रावलो. एज्रास सगल्या लोकांवन उंच आशिल्ल्यान सगल्यांक दिसता तशें ताणें पुस्तक उगडलें. ताणें पुस्तक उगडटूच सगलो लोक उबो रावलो. तेन्ना एज्रासान सर्वेस्पराक वर्त्या देवाक दिनवासलो आनी सगले पोरचेन आपले हात उखलून आमेन आमेन अशें म्हणलें. उपरांत सगलीं बागोवलीं आनी साश्टांगी पडून तांणी सर्वेस्पराक नमस्कार केलो. आनी एज्रासान देवाच्या पुस्तका वेलें वाचलें आनी ताचो अर्थ असो दिलो की सगलो लोक वाचलां तें समजलो. तेन्ना भोव श्रेश्ठ नेहेम्यास आनी याज्ञीक आनी धर्मशास्त्री एज्रास आनी लोकांक शिकवण दिताले ते लेवीत हांणी आख्खे पोरजेक सांगलें, हो दीस सर्वेस्परा तुमच्या देवाक पवित्र करून भेटयलोलो दीस. दुखेस जावं नाकात, रोडू नाकात, कारण सुमृतीचे उतरां आयकतना तांच्या दोळ्यांनी दुकां आयलोलीं. उपरांत ताणें सांगलें, चलात, चोरप खायात, गोड सोरो पियेयात आनी कांयच तयार करूंक ना तांकांय तांतलें कितेंय धाडात, कित्याक हो दीस आमच्या सर्वेस्पराक पवित्र करून भेटयलोलो दीस. तुमी दुखेस जावं नाकात, कित्याक सर्वेस्पराचो संतोश तुमचें बोल. आनी लेवितांनी सगल्या लोकांक तोंडायलो म्हणून शांत रावात, हो दीस पवित्र, दुखीस जावं नाकात आनी सगलो लोक जेवूंक पिवूंक आनी दुसऱ्यांकूय आपलो वांटो दिवंक गेलो आनी आपूण खुशाली करूंक लागलो, कित्याक आपणाक परगट केल्लें ताचो अर्थ तांकां मेळ्ळो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराची सुमूर्त सोर बरी, जिवाची गोटाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच कोरे, नेणटायेची जाणबाय. जबाब. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचो हुकूम स्पश्ट उजोळ, दोळ्यांचो उजवाड. जबाब. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराची भोक्ती भोव पवित्र, सदां तोगपाची. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. जबाब. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. भांगरा परस निर्बेल, भांगरा वन काळाक तांची आस. मोवा परस पोलींतल्या मोवा वन ओदीक ते गोडवे. जबाब. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो
कालचाचो संतोष. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. जिवीत बोदलात आणि शुभ वर्तमान मानून घेयात. हालेलुया, 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 हालेलुया. सुरविस्पूर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. सोमयान आनीक 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोंगरान आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लुवणे मोळणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात, पूण लांडग्या मदें मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोतराय धरात. बोक्षें वो बुती वो वाणो व्हरूं नाकात आनी वाटेर कोणाकूच होडकी नाकात. खंयच्याय घरान तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलेलो मनीस तुवें आसत जाल्यार तुमची शांती ताचेर देंवतली, ना तर तुमचीशी परत येतली. एकाच घरांत रावून तांगेर आसा तें खायात आनी पियेयात. तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो. घराघरी भोवूं नाकात आनी खंयच्याय नोंगरान भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें खायात. थंय आसतीत त्या वायटाकारांक बरीं करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. पूण खंयच्याय नोंगरान भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दिना जातीत जाल्यार रस्त्यांचेर वचून म्हणात, आमच्या पांयांक लागलोली तुमच्या नोंगराची धुल्ल पर्यान आमी तुमकां झाडून उडयता. तरी पूण देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हूण जाणो जायात. तो दीस पावतूच तसल्या नोंगरा परस सदोमाक अदीक दिलाय मेळटली म्हूण हांव तुमकां सांगता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखली तुका ख्रिस्त. प्रिच्या भाव भयणीनो, आयज बागयोन झेरोमाचो परबेचो दीस आनी बागयोन झेरोम आमी आयच्या मिसाचे सुरवातेक जो व्हिडिओ घातला तो सारको तुमी पळयला जाल्यार बागयोन झेरोम आपल्या जिवितान पातका आड झुजलो. भोव करून ज्यो कुडीच्यो वंडावण्यो आसात तांचेर आड झुजूंक जाय तो प्रयत्न केलो. तेच बरोबर जो ताका राग येतालो वो ताच्यान सोंसूंक जायनासलें वो ताची जीब सारकी धरनासली म्हणजे कोणूय जरी तर कितेंय वायट केलो जाल्यार ताचेर रोखडोच तो वायटान उलयतालो. तर असल्या वेळार प्राचीत ताणें केलें आनी ताचें चित्र जरी तर आमी पळयलें सान झेरोमाचें चित्र जें आसा तो फातर घेवन आसा हातीन आनी हो फातर खंय तो आपणाचेच कुडीर मारून आपणाकूच त्रास दितालो. कित्याक ह्या वायटान पडटालो, कुडीच्या वंडावण्याच्या पातकान पडटालो. तेच बरोबर मन सारकें धरनासलें, राग येतालो. हें करता आसतना हातूंतलो भायर सरपाक आनीक एक बरो पर्याय ताका मेळ्ळो आनी तो म्हणल्यार पवित्र पुस्तक वाचपाचो आनी पवित्र पुस्तक अणकारपाचो, ट्रान्सलेट करपाचो. जें ग्रीक भाशेन आसलेलें तें ताणें लातीन भाशेन करपाक ताका पाप साहेबान मागीर रोजा दिली आनी आपल्या जिवितान ह्या पवित्र पुस्तकाचेर तें वाचून नियाळून ह्या आख्या पवित्र पुस्तकाचो ताणें अणकार केलो लातीन भाशेन आनी मागीर लातीन भाशेन तावन हेर सगल्या भासांनी ह्या पवित्र पुस्तकाचो अणकार जालो. सगल्या संवसाराक हें देवाचें उतर पावलें. भाव भयणीनो, मिसांव आमचें आनी आमचें मिसांव असलें
की आमचे मिसांव धांवून धांवून जावपाक जाय, सडसडीत जावपाक जाय. कोंकणींतल्यान हें काय बरें उतर आसा, सडसडीत. सवका आमकां जाय त्या वेळार तें करूंक जायना, सडसडीत करूंक जाय. थोडे फावटी निमण्या वखदार करपाक जाय. आयच्या पयल्या वाचपान आमी नेहेमियासाच्या पुस्तकांतले वाचता. एजरास आनी नेहेमियास हांकां दोगांयकूय खेरीत भाशेन इज्रायल परतून बांदून हाडूंक वो जेरुजाल्याचें देव मंदीर परतून बांदून हाडूंक पाठयल्ले. आनी असल्या वेळार जायत्यो आडकोडी आसल्यो, त्रास आसलेले, लोक जायते फावटी समजनासलो. आनी तेन्ना एजरास हे सगल्या लोकांक आपयता आनी पवित्र पुस्तक तांकां वाचता, देवाचें उतर वाचता. आनी आमी आयकलां कोण आसलें हें देवाचें उतर आयकूंक? देवाचें उतर आयकूंक सगळे दादले आसले, बायलो आसल्यो, तशेंच गिन्यानाक पावलोलीं भुरगीं अशें पवित्र पुस्तकांत म्हणलां. गिन्यानाक पावलोलीं भुरगीं आमी पवित्र सभेच्या मना प्रमाणे ज्या भुरग्यांक 7-8 वर्सां जाल्यान तीं गिन्यानाक पावलीं अशें आमी म्हणटा आनी तांकां पयलो कुमन्यांव दिता. आमच्या कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे गिन्यानाक पावलोलीं भुरगीं जीं आतां तरणाटीं जाल्यात म्हणल्यार 18 वर्सां, तांकां आतां वोटींग रायट्स आसा. गिन्यानाक पावलोलीं म्हणटच सगलीं जाणटीं, म्हातारीं, तरणाटीं आनी भुरगीं पासून देवाचें उतर जेन्ना आयकतात तेन्ना तांच्या दोळ्यांनी दुकां वावलीं. दुकां वावलीं कित्याक? आमी पर्जा देव आमकां दिता तें घेवंक पावना. देव आमकां जाय ती देणी दिता, पूण आमी संवसाराच्या खोसपायांनी, कुडीच्या वंडावण्यांनी वा आमच्या मनान जीं चिंतनां आसात वा आमचे पॅशन्स जे आसात तातूंत इतलीं घुस्पल्लीं आसा की देव जी आमकां दिता तें आमी पळोवंकूच पावना. आनी देव आमकां दिता ती देणी आमी अणभवूंक आनी तांची खुशाली करूंक, खुशाल जावंक पावना. आनी देखूनच ही पर्जा रडली, तांच्या दोळ्यांनी दुकां वावलीं. आनी असल्या वेळार एजरास तांकां सांगता आतां रडपाचो वेळ न्हय, आतां खुशाल जावपाचो वेळ. कित्याक? तुमचो देव तुमकां परतून नव्यान बांदून हाडटा. हेंच देवाचें उतर तांकां पावलें आनी ती खुशालकायेन बोल्ली. हो सगलो लोक जो खुशालकायेन बोल्लो आमकां पवित्र पुस्तक आयज सांगता, एकूच पर्जा जाल्ल्या भाशेन, वो एकूच मनीस जाल्ल्या भाशेन, आख्खी पर्जा एक मनीस जाल्ल्या भाशेन आमच्यान जाता काय हे भाशेन आमी आख्खी पर्जा एक मनीस जावप म्हणजे आमचें एक चिंतप, एका मनाची, एका काळजाची. पयलीं क्रिस्तांवां आसलीं तांचे भाशेन आयज आमच्यान जावंक जाता काय? ओ उरफाटें आमच्यान जावपाक जायना काय? जायते फावटी आमच्यान जाता, प्रयत्न करीत जाल्यार आमी बाराबर येयत जाल्यार आमच्यान जातलें, पूण त्या पयलींच आमच्या मनान जायते डावट्स आसात, एप्रिहेन्शन्स आसात की दुसरो जो आसा तो करचो ना. आमकां सदांच दुबाव दुसऱ्यांचेर, आमी बरीं, दुसरीं आहा तीं वायट, दुसरीं येवची ना. बाराबर एकवटान येवपाक जाय. आतां ह्या दिसांनी जें आमचें पॉलिटिकल सिट्युएशन चल्ललें आसा गोंयांत, सगलो लोक एके भाशेन घोडे घुसपा गुंदळाक सांपडलेलो आसा, कन्फ्युजन जाल्लें आसा. पूण बाराबर येवपाक कित्याक आमी प्रयत्न करिना काय? बाराबर येवन एक पर्जा कशी हो एक मनीस जाल्ले परी आमी जरी तर पावलां मारीत जाल्यार कित्याक आमच्यान जावचें ना? ही खुशाली करूंक, जी खुशालकाय आमकां देवान दवरलेली आसा. भाव भयणीनो, हें करूंक आमकां मॅसेंजर्स जाय, देवाचें उतर परगटपी जाय, मिसांव घेतलेले मनीस जाय. आयज जेजू ह्या 72 जाणांक धाडटा असलें मिसांव करपाक. आमकां सगल्यांक मिसांव दिल्लें आसा, पूण आमी त्या मिसांवाक केन्नाच हातूच घालूंक ना. हे 72 जाणांक धाडटा आसतना तांकां पदवी दिली आनी जेजून हीं उतरां काय बरीं तांकां सांगलीं, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं लुवणे मोळणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. आमचे मदलीं कितलीं जाणां तयार आसतलीं हें देवाचें उतर परगटूंक मुखार वचूंक? पवित्र सभा जी आमकां जबाबदारी दिता त्यो घेवपाक आमी कितलीं जाणां तयार आसात? आतां ह्या दिसांनी जायते मॅसेंजर्स आसात. भोव करून जेन्ना आतां पॉलिटिकल सिट्युएशन, राजकारणी मळार आयज जायते जाण असले मॅसेंजर आयिल्ले आसात. कोण सर्वे करता, कोण पयशे घेवन भोंवता, कोण दुसरे जे पार्टीज आसात तांचे लागीं भासाभास करता, कोण एमिसरीज जावन येतात. मिसांव, संवसारी मिसांव करप वायट न्हय, पूण आमचें मन चडशें फकत ह्या संवसारी मिसांवाचेरूच आसा. आनी हे मिसांव करपाक आमकां पयशे मेळटात, पागार मेळटा.
पागार मेळटा तसले मिसांव करता तेन्ना ताका मिसांव म्हणचें काय जॉब म्हणचो? हो बिणीनो जेजू मिसांव करूंक धाडटा. आनी मिसांव करूंक येता आसतना हातान कितें घेवन न्हय, भुती घेवन न्हय, दांडो घेवन न्हय, वो कसल्योच वस्तू घेवन न्हय, वो कोणाचेरूच धरून न्हय, जेवण खाण पासून सगळें मेळटलें म्हूण भासायला. म्हणटूच देवाचें मिसांव करूंक जरी तर आमी मुखार तयार आसा जाल्यार आयज आमच्या जिविताचो अणकार जावपाक जाय, ट्रान्सलेशन जावपाक जाय. जे भाशेन बागयोन जेरोमान हें पवित्र पुस्तक अणकारलें, ट्रान्सलेट केलें, ते भाशेन आमच्या जिवितान हें देवाचें उतर आमच्या जिविताच्या उतरांतल्यान, आमच्या जिविताच्या करण्यांतल्यान आनी आमच्या जिविताचे वागणुकेंतल्यान जे भाशेन आमी एकामेका सवेन जियेता तातूंतल्यान हो अणकार जावपाक जाय. तेन्नाच की आमचें हें मिसांव जेजून दिल्लें पूर्ण जातलें. नाजाल्यार आमी सदांचेच भाशेन आसात थंयच उरतले. सगलें जाल्या उपरांत मागीर आमी शिराप घालपाक लागतले. जांकां आमी विचून काडल्यात तांचेर शिराप घालूंक लागतले. ज्या कोणे विचून काडल्यात लोक आसा तांचेर शिराप घालपाक लागतले. आनी मागीर फकत रडटले. जे भाशेन ती पोरजां रडटाली जाल्यार आतां रडपाचे दीस सोंपले, खुशालकायेचे दीस मुखार येतात. अच्छे दिन आने वाले हे जे येवंकूच नात ते आतां येतले जाल्यार आमी बाराबोर उठपाची गरज आसा. एक मनीस कसो आमी जिवपाची गरज आसा आनी एक मनीस कसो जिवंक आमी जेजूचे गुडार्थ पडीन भितर सरोंक गरज. तेच पासत हो उंडो सोरो जेजूच्या मासा रोगतान बदलता आनी ह्या उंड्यान ह्या जेवणान आमी वांटो घेता तेन्ना जेजूचे गुडार्थ पडीन आमी एक जाता. जेजू तकली आमी सांदे जाल्यार तेच भाशेन जिवया आनी हो समाज, हो देश आनी भोव करून आमचें राज्य, आमचें गोंयचें राज्य हातूंत बदल हाडपाक आमी मिस्योनार जावया. कितें घालताय त्या उंड्यान, कितें घालताय ते काशी, याज्ञिक बाबाच्या हातान कितें वेतीक दवरताय. मोसोत्मो आनी कूड, मोचे काळीज आनी मोग, मोजो संतोष आनी दूख, सगळी मोची चिंगाता. मोजो आनी कूड, मोचे काळीज आनी मोग, मोजो संतोष आनी दूख, सगळी मोची चिंगाता. म्हज्या भावा भयणीनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या भोगीचेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. गोवर्त्या देवा, आमच्या स्वर्गीच्या बापा, बागयोन जेरोमाची देख घेवन तुजें उतर काळजान बाळगून आनी मोतीन नियाळून सोडवणेची बोली तुका भेटूंक आमी दिसान दीस ओदीक आयती जायशीं कोर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परताय बांदता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेरोम तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब समारंभूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं,
स्वर्ग आनी संसार बलाच्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोयसर सर्वेस्पराची नावे येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोयसर बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावर्ताचो गुटपोर गोठुया तुझ्या गुरसानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदता बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांग आतां तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना सडसडीत करपाचो वावर आमकां सगल्यांक दिल्लो आसा सडसडीत करपाचें मिसांव आमकां दिल्लें आसा तर ह्याच मिसांवान आमी सगळीं एक देखून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बराबर म्हणुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणी पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक आमेन
सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. तुका आमची गरज जेजू सोडवणारा तकलेक जशे सांगले तशे आमी तुका आमची गरज जेजू सोडवणारा तकलेक जशे सांगले तशे आमी तुका नेणार मनशाक शिकोव बुकेलोल्याक जेवण तानेलोल्याक पिवोवन पिडेवंताक इयास करचेवंताक आदार दुखेसाल्याक बुजवण उदार काळजाक पावोव तुका आमची गरज. तुका आमची गरज जेजू सोडवणारा तकलेक जशे सांगले तशे आमी तुका आमची गरज जेजू सोडवणारा तकलेक जशे सांगले तशे आमी तुका.
तुजीं उतरां म्हाका मेळ्ळीं आनी तीं हांवें गिळ्ळीं. तुजें उतर जालें म्हजो आनंद, म्हज्या काळजाचो संतोश. कित्याक सर्वेस्परा दरबारांच्या देवा तुजो म्हूण म्हाका नांव घालें. प्रार्थुया. सासणाच्या देवा भाग्यून जेरोमाच्या समारंभा समयार तुज्या उतरान आनी तुज्या पुताच्या मासा रोगतान तुवें आमकां बापाय मोगान पोसलीं. ह्या पोसणा वरवीं तुजें उतर भक्तीन मनान घेवंक आनी ताच्या परमणे ह्या संवसारान आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आमकां सुडसुडीत कर. अशें सासणाच्या जिविताक आमकां सलामती पावय. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आयज सायबिणीची भेट आसोय दोंगरी. एंटनीच्या घरा लागीं ती सुरवात जातली आनी पवित्र कुमन्यावांची रीत आनी मागणी होली क्रॉस कॉपेलान जातली. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. संसार संपोपर्यान तुमचे संगती हांव आसां. संसार संपोपर्यान तुमचे संगती हांव आसां. बापाय म्हाका धाडला तसोच तुमकां धाडटा. पवित्र आत्मो घेयात ताच्या मोलान सोदे देसान सोगल्या मोचेर गोवाय जाया. संसार संपोपर्यान तुमचे